नमस्कार पोया प्रायम खबरो. जिल्हा पंचायत वेंचणूक आणि 2 वर्सां बीजेपीन मोगो बरोबर काडपाचेर बीजेपीचे आमदार खासदार फुडाऱ्यांचे ना एकमत. समारा पर्रीकरा बरोबर महत्वाची बसका. प्रुडंटाचो खास रिपोर्ट. स्वच्छ भारत अभियान यशस्वी करपी राज्यांनी गोयचे नाव सुद्धा ना. कर्नाटक नंबर 1. गोयात 27% घरांनी शेकड्यांनी शाळांनी ना टॉयलेट. मात 3 वर्सात एकूय टॉयलेट बांदिल्ली ना. सगल्यो येवजण्यो आधार कार्डाक जोडपाक सोदता गोय सरकार. मात गुन्यांवाच्या तपासाक डाटा दिवपाचेर सुप्रीम कोर्टानूच मार्ग काडपाचो. UIDAIचे डेप्युटी डीजीची प्रुडंटाक मुलाखत. तेरेखल पुलाक लागून मोठ्या प्रमाणात झाडां मारपाची सरकाराची तयारी. एनसीटीचे मदीं पडले उपरांत सरकारान सुरू केलो सर्वे. काजू आंब्याची 80 वयर झाडां मारपाची तयारी. आणि दोंगरे डांबडा खाजनात भरले खारें उदक. शेतकारांच्यो बोबो. घरांनी घुसलें उदक. बांयचें उदकूय पिड्ड्यार. चाळवल्या लोकांनी चेअरमॅनाक उजरायलो. मे मेरेन खाजन सुकयता म्हूण उतर. खबरो विस्तारान. जिल्हा पंचायत वेंचणूक पक्षीय पावंड्यार जावची, ती मोगो बरोबर युतीन जावची आनी फुडलीं 2 वर्सां बीजेपीन मोगो बरोबर काडची हाचेर बीजेपीचे आमदार खासदार आनी फुडाऱ्यां मदीं एकमत ना. 18तले 4 जाणांक मोगो दोळे मुखार नाका. चडशे जाणांक झेडपीक मोगो कडेन युती नाका. मात फुडलीं 2 वर्सां मोगो बरोबर काडपाक हरकत ना. 6 जाण मेरेर रावले. सोमारा हाचेर बीजेपीच्या विधिमंडळाची रक्षामंत्री पर्रीकारा बरोबर कळंगुटे म्हत्वाची बसका जाता. त्या फाटभुंयेर प्रुडंटांनी केल्लो सर्वेचो एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट. जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्षीय पावंड्यार घेवपाचें बीजेपीन थारायलां. मोगोनूय झेडपीक बीजेपीची युती उरची म्हूण प्रस्ताव धाडला. मात बीजेपी मोगो मदीं सध्या पयलीं भशेन दाटी उरिल्ली ना. कांय बीजेपीवाल्यांक तर मोगो दोळ्या मुखार नाका. ते फाटभुंयेर प्रुडंटान आमदार खासदार मंत्री आनी बीजेपीच्या कांय फुडाऱ्यांक फोन करून खासा सर्वे केलो. जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्षीय पावंड्यार जावची, ती मोगो बरोबर युतीन जावची आनी फुडलीं 2 वर्सां बीजेपीन मोगो बरोबर काडची काय ना ह्या प्रश्नाचेर 24तले 18 जाण प्रुडंटाक फोनार मेळ्ळे. मुख्यमंत्री आनी सभापतीक आमी विचारलें ना. 3 आमदार आमकां मेळ्ळे ना. ह्या 18 जाणांतल्या 14 जाणांक झेडपी वेंचणूक पक्षीय पावंड्यार जाल्ली जाय. 3 जाणांक पक्षीय पावंड्यार जाल्ली नाका. फक्त एकाच आमदारान मेरेर रावन मत पक्षाचेर सोडलें. झेडपी वेंचणूक पक्षीय पावंड्यार जाली जाल्यार 18तले 5 जाणांनी झेडपीक मोगो बरोबर युतीक तेंको दिलो. जाल्यार 7 जाणांक मोगोक घेवन झेडपीची वेंचणूक जाल्ली नाका. 6 आमदारांनी मात हो विशय पक्षाचेर सोडलो. मोगो आनी बीजेपीची वेंचणूक पूर्व युती आशिल्ल्यान उरिल्लीं 2 वर्सां मोगोक सरकारांत दवरूंक 10 जाणांनी तेंको दिलो. जाल्यार 4 जाणांक मोगोचें तोंड सुद्दां पळोवंक नाका. 5 जाणांक स्वताचें मत ना. ते पार्टीक बोट दाखोवन मेरेर रावल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. प्रधानमंत्री मोदीचें स्वच्छ भारत अभियान चालीक लावंक गोंय फुडें दिसतालें. मात अभियान यशस्वी करपी राज्यांनी गोंयचें नांव सुद्दां ना. गोंयची कामगिरी टॉप 10त न्हय खंयच ना. गोंयांत 27% घरांनी आनी शेकड्यांनी शाळांनी स्वताचे टॉयलेट नासतनाय अभियानाची ही परिस्थिती. काँग्रेस सरकार आशिल्ल्या कर्नाटकान बीजेपीच्या राज्यांक शेणयली. 3ऱ्या नंबरार आशिल्ले एक मध्य प्रदेश सोडल्यार टॉप 10 राज्यांनी बीजेपीची वट्ट 4 राज्यां. गोंयांत तर फाटल्या 3 वर्सांत एकूय टॉयलेट बांदिल्लो ना. क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते. हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो. 1 साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए. केंद्रीय सॅनिटेशन आनी ड्रिंकिंग वॉटर मंत्रालयान दिल्ले आंकडे पळयल्यार स्वच्छ भारत अभियानात काँग्रेसीचे सरकार आशिल्ल्या राज्यांनी बीजेपीच्या राज्यांक सापूत शेणिल्ल्यात. प्रधानमंत्री मोदीची ही महत्वाकांक्षी येवजण राज्यांतल्या बीजेपीच्या सरकारांनीच मनार घेतल्याशी दिसना. बीजेपी सरकार आशिल्ले मध्य प्रदेश एकूच स्वच्छ भारत अभियानात पयल्या 3 राज्यांत दिसता. मध्य प्रदेशात 3.04 लाख टॉयलेट्स बांदल्यात. जाल्यार कर्नाटकात 3.57 लाख. तृणमूल काँग्रेसीच्या पश्चिम बंगालात दुसरी सुवात. मंत्रालयाच्या आंकड्या प्रमाण थंय 3.12 लाख टॉयलेट्स बांदल्यात. मध्य प्रदेश सोडल्यार बाकीची बीजेपी सरकार आशिल्ली राज्यां सापूत शेणल्यात. प्रधानमंत्री मोदीच्याच गुजरातात फक्त 1.34 लाख टॉयलेट्स बांदल्यात. गोंयचें नांव हिसपाकूच ना. फाटल्या 3 वर्सांत गोंय सरकारान एकूय टॉयलेट बांदिल्ली ना.
छत्तीसगडात फक्त 30,819 आणि राजस्थानात 1,79,00,000 टॉयलेट्स बांधल्यात. कर्नाटकान 15 ऑगस्ट मेरेन 10,000 गांव उक्त्या संडासांतल्यान मुक्त करपाचें टार्गेट दवरलां. मात फक्त 15 लाख लोकसंख्या तशेंच साक्षरता आनी येणावळीत सगळ्यात वयर आशिल्ल्या गोंयांत नितळसाण जमना. गोंयच्या 27% फामिलींक शेकड्यांनी शाळांनी स्वताची टॉयलेट नासतनाय गोंयांत स्वच्छ भारत अभियानाची ही परिस्थिती. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सगल्यो येवजण्यो आधार कार्डाक जोडून चालीक लावपाची तयारी गोंय सरकार करता. आधार कार्डा दिवपी UIDAI ऑथॉरिटीचो उपसरसंचालक डॉक्टर अजय भूषण पांडे प्रुडंटाकडे ही गजाल उलयलो. गोंयांत आतां मेरेन 92% लोकांनी आधार कार्डां केल्यात. त्या फाटभुंयेर सामाजीक येवजण्यो आधार कार्ड नंबरा वरवीं चालीक लावंक सरकार सल्लो घेता. मात आधार कार्डाचो बायोमेट्रीक डाटा गुन्यांवाचे चवकशेक तपास एजन्सीक दिवपाचेर सुप्रीम कोर्टूच मार्ग काडपाक शकता म्हणून पांडेन स्पश्ट केलें. आधार कार्ड को भविष्य में और भी उपयोगी बनाने की केंद्र सरकार की योजना है और हमारे साथ अभी है डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ UIDAI के डॉक्टर अजय भूषण पांडे. इनसे हम जानते हैं सर, आने वाले समय में आधार कार्ड को और किस तरीके से उपयोगिता बढ़ाने की बात चल रही है? देखिए, जहाँ तक कि गोवा का सवाल है, गोवा में 92% लोगों को आधार मिल गया है, आधार कार्ड मिल गया है और कोशिश ये कर रहे हैं कि सरकार के जितने भी स्कीम्स हैं, जैसे पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो या नरेगा हो या गोवा सरकार में बहुत अच्छी अच्छी योजना है, जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना है, राशन कार्ड है और उसी तरीके से पासपोर्ट है. तो सभी योजनाओं में के साथ आधार कार्ड को लिंक करने का काम वो अब चालू हो गया है. सर, आधार को फाइनेंशियल इश्यूज से जोड़ा जा रहा है, सिविल कार्यों से जोड़ा जा रहा है, वेलफेयर स्कीम से जोड़ा जा रहा है, लेकिन एक घटना हुई थी गोवा में, एक बच्ची का रेप हुआ था और वहाँ पे कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले थे जिसका इन्वेस्टिगेशन CBI के पास था. तो CBI ने हाईकोर्ट में पिटीशन डाल के एक UIDAI से रिक्वेस्ट किया गया था कि फिंगरप्रिंट्स को मैच किया जाए और उस टाइम पे आधार संस्था जो UIDAI है उसने इस बात का विरोध किया था. तो क्या नहीं लगता कि आने वाले समय में, चूंकि एक बड़ा एसेट है, एक बहुत बड़ा डाटा बैंक है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फिंगरप्रिंट्स का, इसको क्राइम सॉल्व करने के लिए भी यूटिलाइज किया जाए? उसी गोवा के जो केस की बात कर रहे हैं, जब वो मसला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जो बायोमेट्रिक जो डेटा है वो किसी भी एजेंसी को ना दिया जाए जब तक कि ये पूरा पिटीशन डिसाइड नहीं हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आना बाकी है. इस बारे में आप UIDAI का क्या स्टैंड है? हमने लोगों से जब उनको आधार का इनरोलमेंट करने के लिए जब हमने कहा तो उस समय में हमने लोगों को ये एक वचन दिया कि हम आपका जो डेटा है हम किसी को नहीं देंगे जब तक कि आपकी सम्मति नहीं होती. तो जब तक उनकी सम्मति नहीं होती है तब तक हम ये डेटा हम दे नहीं सकते हैं. अगर देंगे तो एक तरह से हमने जो लोगों को वचन दिया है उस वचन पूर्ति का भंग होगा. सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी जो इंटरिम आदेश दिया है उस आदेश के तहत उन्होंने कहा है कि आप ये डेटा जब तक कि हमारा निर्णय नहीं हो जाता है तब तक ये बायोमेट्रिक डेटा किसी को ना दें. डॉक्टर पांडे मानते हैं कि आधार कार्ड की उपयोगिता भविष्य में बढ़ेगी और क्राइम सॉल्व करने के लिए इस डाटा को कितना उपयोग किया जाए, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ही इस बारे में अंतिम निर्णय लेगी. कैमरा पर्सन चेतन गवस के साथ मुकेश कुमार, प्रूडेंट मीडिया, पणजी. घेऊया एक विराम.